म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी ओन्याळ करया. जेन्ना जेजू आसता तेन्ना आमकां उपवास करपाची गरज ना. म्हणजे आदली परंपरा कितें म्हणटाली, जो हांव बावतिस्तान शिश्यांक दाखयले, उपवास करूंक जाय, अरण्यात वचूंक जाय, मागण्यांत रावंक जाय. जेजू कितें म्हणटा तें करपाचें न्हय. पूण जेन्ना हांव तुमचे बरोबर आसता तेन्ना तुमकां उपवास करपाची गरज ना. पूण आमी सदांच आमचें आपलेपण आसा पळय तें आमी ताका दिवंक जाय. तातूंत आमी रावंक फावना, नाजाल्यार आमचे मदें गडबड जातलो. ताका लागून नवी बुदली, नवे कोपो हें तो तुळना करून दाखयता की आमचें जिवीत आमी सगळेंच सोडूंक जाय आनी ताचें जिवीत आमी पत्करूंक जाय. सायबीण मायेन आमकां दाखयलां कशे भाशेन आमी तें करूंक जाय पळय तें. कसलो आमचो मनोभव जावंक जाय. आमी चाकरां, ताचे कुडीचे सांदे, तर हे सांदे कशे भाशेन जिवंक जाय सदांच तो आमकां घडोवन हाडटा त्या प्रमाणे. जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणे. काल हांव आसलोलो तो आयज हांव न्हय. म्हजी बदली जावंक जाय. कालचे अणभव आसात ते आमकां फुडें पावलां मारूंक दितात. नाल्यार कितें करता, कालचीच चाल आमी धरता, चड करून पातकी चाल. एक फावटी पातकी चाल धरली की ना मागीर भितरल्यान पातोक आमकां कंट्रोल करता. हाका लागून आमची चिंतना भावना जितली आमी जेजू सगळें धरतले तितली तो आमकां पवित्र आत्म्यान दाखयतलो. हाचो परिणाम कितें जाता आनी कशी भाशेन ही चिंतना आनी भावना आपले राज आमचे सगळें चलयता तें काडून ताका दिलें की ना, हे भाशेन आमी सुस्कारांतल्यान ही चिंतना भावना ताका दीत रावतल्यान आनी अदीक आनी अदीक भितरल्यान नितळ जायत वेतल्या. हे भाशेन नवी बुदली, नवो सोरो दर दिसा आमी जेजूच्या एकवटान वाडत वेता. ताका लागून आदलें धरूंक जायना. म्हाका उगडास आहा कशे भाशेन हांव 49 वर्सां आदीं घरा सावन गेल्लो भायर आनी बेलगांव वचपाक आमी एकूच बस धरतले. तेन्ना हो पूल पर्यंत आसलोलो घडये, पूण तितलें सारकें चलो नासलें तेन्ना. मागीर आमी बेलगांव येताना थंयसर बस मोडली हांगसर घांटार. मागीर हांव बेलगांव पावलो सुमार 11:30. मागीर थंयसर थान हांव सेंट पॉल आमची इस्कॉल आसा थंयसर गेलो. म्हजी खाटली पोटली तकलेर धरून रातचो म्हाका चलोंक पडलें. थंयसर गेल्या उपरांत ताणें मागीर आमचे दोग जाण स्कॉलास्टीक आसलेले, ताणें म्हाका तें दार उक्तें केलें. व्हडलें सुणें आसलेलें, पूण घरा व्हरोन म्हणजे भितर व्हरोन कितें जेवण वा दिलें एकाक सुमार. आनी सकाळीं उठून हांव मागीर नवे शेटीन पावलो. आनी थंयसर थान म्हजें जिवीत जेजू सगळें सुरू जालें. कित्याक जेजूनूच म्हाका दाखयलें आदीं कशे भाशेन ताचे एकवटान रावच्याक. हांव सगळो गोत आमच्या बापा नोमारी मारी म्हणीत आसलोलो. हांव सोदलो हे भाशेन करूंक जाय म्हणून. आनी ताणें म्हाका दिलें सगळो गोत तें करच्याकूय. मागीर दुसऱ्या दिसा ताणें म्हाका दाखयलें प्रत्येक सुस्कारान ताच्या एकवटान रावच्याक. कित्याक ताणें म्हाका हें उतर दिल्लें तें म्हाका ताची समजणी कळ्ळी. सगळो गोत ताका एकवटान रावच्याक. म्हजी सगळे रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सगळे रिगून रावतां. ते मेरेन सान ताणें म्हाका ह्या एकवटान दवरलो. ताका लागून दर दिसा म्हजें जिवीत ह्याच प्रमाणे जिवंकूय ताणें म्हाका मदत केलेली आसा. ताका लागून ताचें विस्वाशीपण हांवें अणभवलेलें आसा. ताका लागून हांव किरकोळ मनीस, पातकी मनीस, पूण तरी पूण दर दिसा आमचें सगळें पातक ताचे ताब्यांत करून तो आमकां अदीक आनी अदीक आपल्या पवित्रपणान भरून काडटा. तर आमी देवाक आर्गां दिवया. तो आमकां सगळ्या जाणांक जशे भाशेन मारे गोरेटीक ताणें कृपा दिली सदांच विस्वासी ताका रावच्याक, त्याच प्रमाणे आमी सगळीं जाणां ताका विस्वासी रावया. आमचे हात अशें उंटेन दवरया आनी दोळे बंद करून प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमच्या काळजांत मनांत येता. आत्म्यान तो आसा, ताका आमी एकवटान हाजीर जावन प्रत्येक सुस्कारान ही संदी आमकां सगळी आमची चिंतना भावना चाल आनी भितरली संरचना स्ट्रक्चर जे आसात चाल आसा ती ताच्या ताब्यांत करूंक
आनी हे परीन तातूंतली आमी स्वतंत्र जावं, कित्याक जेजू ह्याच पासत आमच्या पातकां पासत मेलो आनी ताणें आमकां नवें जिवीत आपणा सोबें दिलेलें आसा. तो ताचे पवित्र पुनर्जीवनपणान आमकां तो भाग दीत आसा.